आयज सिनियर सिटीजन्स वेलफेअर असोसिएशन हाच्या वांगडी सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आयज आमी 3 ऑफिसांनी विजीट केले. पयले आमी गेल्ले म्हणटा ते कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनाक. पयले आमी तांकां एक रूट दिल्लो आनी तांणी सर्वे केले उपरांत ते म्हणटात थोड्यो डिफिकल्टी जाता म्हणून. ताका लागून आतां आमी तांकां रिवायज रूट दिला. आमचो इतलोच जस्टिफिकेशन. सो कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन स्टार्ट केलेले सगळे गोंयांक विलेजींनी सगळे गांवांनी कनेक्टिविटी आसपाक. सगळ्याक खा जाल्यार मेरशेकूच कित्याक नांगा म्हणून आमचें हें जस्टिफिकेशन. आमी टॅक्स पे करता, आमच्या लोकांक त्रास जाता. आतां जीएमसीन पासून वयतलो जाल्यार मेरशेसान पणजे वयचें पडटा, पणजेसान बांबोली वयचें पडटा. दीस इज अनफेअर. हें आमी ताका एक्सप्लेन केलां आनी ताणें सांगलां आपूण परत रिसर्वे करता आनी कितें तरी डिसिजन घेता म्हणून. दुसरें आमी मेवले पुलीस डिपार्टमेंटान आमचो DYSP इब्राज मेनेजीस हाका कित्याक सिनियर सिटीजनाक पुलिसांनी घराघरांनी विजीट करून तांचो रेजिस्टर तयार करचो पडटा. कोण जाणटे आहा ताका वखदां जाल्यार हाडून दिवची पडटा. बीट पुलीस म्हूण आसता. म्हणून तेणें आमकां बरें आश्वासन दिलें. आमी हें केलें की आपूण ट्राय करता म्हणून जाता ते भाशेन आमकां कॉपरेट करून ते इम्प्लिमेंट करपाक आमचे सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन. तिसरें आमी मेवले एसिस्टंट इंजिनियर इन वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट. कित्याक जायते नालाज आहा जे डिसिल्ट करूंक जाय, ते डिसिल्ट जायना जावन उदक रस्त्याचेर येता. ताका लागून आमी मेवले. तेणी आमकां सांगलां की तुमचो प्रपोजल तुमच्या आमदारा कडेन घेवन वचा, सरपंचा कडेन घेवन वचा, पंचायती कडेन, नाजाल्यार वॉटर रिसोर्स मिनिस्टरा कडेन घेवन वचा आनी तांचे कडच्यान आमकां नोटीस जाल्यार आमी करता म्हणून. देव बरें करूं.